नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार. लास्ट टायम तुम्ही जर हो प्रोग्राम पळयला जाल्यार तुमकां याद आसतली हांवें सांगिल्लें की हांव तुमकां एक व्हडल्या टुरार व्हरपाचो आसा, जो टूर तुमच्या कल्पनेच्या भायलो आसा. आज आमी आमच्या युनिवर्साचे एंड पर्यंत पोता पर्यंत वचून येवपाचे आसा. एज ऑफ द युनिवर्स हांगा पर्यंत आमी वचून येवपाचे आसात. सो सगळ्यांनी तयारी केल्या न्ही. आमचो टूर आतां थोड्या वेळांनी स्टार्ट जातलो. हबल स्पेस टेलिस्कोप हो एक असो टेलिस्कोप आशिल्लो, हे अशें एक यंत्र आशिल्लें जाणें पूर्ण ब्रह्मांड आमकां उगडून दाखयलो आनी जो आमच्या कल्पनेचे भायर आशिल्लो असलो ब्रह्मांड आमी वळखुपाक लागले. आज हबल स्पेस टेलिस्कोपाच्या दोळ्यान ताचे दृश्टीन आमी आमचो टूर फुडें व्हरपाचे आसात. जर आमी सदर्न हेमिस्फियरान अर्थाचे गेले जाल्यार लुपस म्हणजे वुल्फ ह्या नांवाचें एक कॉन्स्टलेशन दिसता, एक रास दिसता. आनी त्या राशीन 2000 प्रकाश वर्ष आमच्या पृथ्वीपेक्षा पयस 2000 इतले प्रकाश वर्ष पयस एक सुंदर वस्तू आमकां पळोवंक मेळटा, रेटिना नेब्युला. हो वस्तू पळयात. कितें कशें दिसता? एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार सारकें बारीक पळयल्यार एस्ट्रोनॉमर्सांक अशें दिसलें की दोळ्याची जी रेटिना आसा, दोळ्याचो जो भितवयलो भाग आसा तशें तांकां तें दिसलें, म्हणून रेटिना नेब्युला अशें तांणी ताका नांव दवरलें. एक्चुअली रेटिना नेब्युला कितें आसा ते प्लॅनेटरी नेब्युला टायपाची एक नेब्युला आसा. नेब्युला म्हणजे ढग, हायड्रोजन आनी तरेतरेचे गॅसाचे. जेन्ना आमचे सुर्या सारके ल्हान स्टार काबार जाता, ताजी हायड्रोजन सगळी सोंपता, तेन्ना एक एक्सपान्शन जाता आनी ते स्टार मरता. तेन्ना अशी एक नेब्युला अंतरिक्षात सोडून आपली याद सोडून तेन्ना स्टार मरता. ती सुंदर आसा याद एक स्टाराची, जाचें नांव आसा रेटिना नेब्युला. आतां रेटिना नेब्युला कितली सुंदर ही तुमी पळयली. आमी आनी फुडें वचुया. आनी एक कॉन्स्टलेशन आसा नॉर्मा नांवाचें, तें सावथाकूच आसा. आनी नॉर्मा कॉन्स्टलेशनान जेन्ना तुमी वतात तेन्ना आनीक असो स्ट्रेंज आनी विचित्र वस्तू दिसता, ताका म्हणटात आमी एंट नेब्युला. सारकें लक्ष दिवन पळयात. ही नेब्युला जी एक आकार घेतला, एक मूय कशी, एक दोमळो कसो दिसता, हाका एंट नेब्युला अशें आमच्या एस्ट्रोनॉमर्सांनी नांव दवरलां. आमच्या ब्रह्मांडात स्टार्स जी उत्पत्ती जाता ती एकोडी जायनात. ईच स्टार सिंगल जन्माक येना, ती ग्रुपान जन्माक येतात. आनी चडशी स्टार ट्विन्स म्हणजे डबल जन्माक येतात, डबल स्टार्स. आनी तशेंच डबल स्टार एकदम जन्माक आयिल्ले एकदम मेल्यात दोगूय जाणां, एकामेका शिवाय तांकां रावपाक जायना अशी, आनी एकदम दोनूय मेल्यात. आनी दोगांयचें एक्सप्लोजन एक ह्या सायडीन आनी दुसऱ्या ह्या सायडीन आयलां. मुयेची आकृती जाल्या म्हणून सायंटिस्टांनी एंट नेब्युला अशें हे सुंदर नेब्युलाक नांव दिलां. आतां हे सगळे जे नेब्युलाज आसा ते आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सीत भितरूच दिसतात. आतां आमी मिल्की वे गॅलेक्सी सोडून भायर सरुया. आमची शेजार गॅलेक्सी सगळ्यांत लागीं आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सीक आसा, ताचें नांव तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. तें जनरल नॉलेज क्वेश्चन आसा. कितें सांगात पळोवया. बरोबर, एंड्रोमेडा गॅलेक्सी. आतां एंड्रोमेडा हे राशींत भितर एंड्रोमेडा गॅलेक्सी आसा जी आमची नेबर आसा. सगळ्यांत लागीं ब्रह्मांडात आमची शेजार म्हणल्यार ही एंड्रोमेडा गॅलेक्सी. हबल स्पेस टेलिस्कोपान हे सुंदर चित्र एंड्रोमेडाचें आमकां काडून धाडलां. तुमकां जर आमच्या शेजाऱ्यांगेर सुटयेन बी वचपाचें आसा, एक विजीट दिवन येवपाची आसा, जाल्यार चड पयस ना ती. तुमी जर स्पीड ऑफ लायट म्हणजे पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर इतले ट्रॅव्हल करूं शकतात जाल्यार 2.5 मिलियन वर्सांनी तुमी थंय पावतले. इतली लागीं आसा, 2.5 मिलियन इयर्स इतली लागीं आसा ब्रह्मांडात आमची सगळ्यांत लागची गॅलेक्सी. The Andromeda Galaxy is the most distant, easily visible object in the sky. And it's also the largest and closest spiral galaxy that we can see. It's visible even under moderate light-polluted skies as a misty patch. Through binoculars and telescopes, more and more detail is revealed to the observer. Astronomers have observed the Andromeda Galaxy for over 1,000 years. Persian astronomer Al-Sufi was the first to record and sketch his observations of what he called the Little Cloud. In 964, he published this observation and many others in his Book of Fixed Stars.
Since the 16th century, many astronomers rediscovered the Andromeda Galaxy, unaware of the earlier sightings. Simon Marius first viewed the galaxy through a telescope in 1612. It is also known as M31 on Charles Messier's list of objects, although he was aware of some of the earlier sightings. In 1887, the first photograph revealed the spiral structure of the Andromeda Galaxy, which was then known as a nebula. And in the early 20th century, Edwin Hubble's study of the Andromeda Nebula proved that the nebula was not just a star cluster in our own Milky Way, but a separate galaxy. आणि ही गॅलेक्सी आमची मिल्की वे गॅलेक्सीपेक्षा व्हडली आसा, स्पायरल गॅलेक्सी आसा. आणि हाजी फाटली हिस्ट्री अशी आसा की 5 ते 9 बिलियन वर्सां पयलीं म्हणजे जेन्ना आमचो सोलार सिस्टम फॉर्मूय जावना आशिल्लो तेन्ना 2 गॅलेक्सी एका भितर एक आपटून 2 गॅलेक्सी मर्ज जावन ही एंड्रोमेडा गॅलेक्सी क्रिएट जाल्या. आणि सगळ्यात इंटरेस्टिंग जे आमी हबल स्पेस टेलिस्कोपान दुसऱ्या इन्स्ट्रुमेंटांनी आमकां दाखयला हाजी डेटा आसा की ही गॅलेक्सी आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सीचे लागीं लागीं येत आसा. 100 ते 140 किलोमीटर प्रति सेकंड इतली फास्ट म्हणजे 2.74 बिलियन मायल्स एका वर्साक इतली फास्ट ही गॅलेक्सी आमचेर धांवत आसा. आणि असो तर्क आसा की ही गॅलेक्सी रोखडी आमच्या मिल्की वे गॅलेक्सीचेर क्रॅश जावपाची आसा. पूण भिवू नाकात, इतले बेगीन जावची ना. 4.5 बिलियन इयर्स आसात हे आमचे एक्सिडेंट जावपाक. आनी हो एक्सिडेंट जाले उपरांत ही दोनूय गॅलेक्सींचें कितें जातलें, कसले नवे नवे आकार निर्माण जावंक शकतले, तो एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयात आनी ताचो आनंद घेयात. एक सुंदर गॅलेक्सी अंतराळात सापडटा आणि जी वर्गो म्हणजे कन्या राशीत भितर 28 मिलियन लायट इयर्स आमच्या पृथ्वीपेक्षा पयस आसा, ताका म्हणटात सोम्ब्रेरो गॅलेक्सी. आता हाजो आकार सारको तुम्ही डिटेल पळयलो जाल्यार तुमकां एक अशीच कल्पना येतली की अशें रावंड अशें हे कशें आसा, रिम आसा आनी वयर असो बल्ज आसा. हे कशें कितें कशें दिसता तुमकां? मेक्सिकन लोक जे हॅट घालतात जाका सोम्ब्रेरो म्हणटात, हे हॅटा भशेन ही गॅलेक्सी आसा अशें एस्ट्रोनॉमरांक दिसलें. मे बी जे एस्ट्रोनॉमरान हे नेम केल्लें तो मेक्सिकन आशिल्लो. सो सोम्ब्रेरो गॅलेक्सी म्हणजे मेक्सिकन हॅट अशें नांवाची ही गॅलेक्सी आसा. हाजे कडेन लक्ष दिवन पळयात. तुमकां हांगा मदीं असो व्हडलो बल्ज दिश्टी पडटा. जेन्ना ही गॅलेक्सी स्टडी केली, जेन्ना हबलान आनी बाकीच्याय टेलिस्कोपान हाजी डेटा आमचे कडेन धाडली, तेन्ना आमकां अशें दिशिल्लें की पयलीं ही गॅलेक्सी स्पायरल गॅलेक्सी आसा. पूण स्टडी केल्या उपरांत कळ्ळें की हो येदो व्हडलो बल्ज कित्याक क्रिएट जाला, तर आमच्या ब्रह्मांडांत आमी जी वळखतात त्या पेक्षा वन ऑफ द बिगस्ट सुपर मेसिव ब्लॅक होल ह्या गॅलेक्सीच्या मदीं आसा. आनी तो ब्लॅक होल कितें करता, ती गॅलेक्सीच आपलीच गॅलेक्सी तो हळू गिळत आसा आनी ती काबार करीत आसा. आनी हे सेंटरान हो ब्लॅक होल आसा म्हणून येदो व्हडलो बल्ज ह्या सोम्ब्रेरो गॅलेक्सीक आयला.
We begin with the Hubble Space Telescope's optical light view of the Sombrero Galaxy, also known as M104. Sombrero is one of the largest galaxies in the nearby Virgo cluster, about 28 million light-years from Earth. Some of the Sombrero's most prominent features are featured in Hubble's image. These include its large bulge of stars in the center and the thick band of dust that appears as the dark lane across the galaxy's midsection. Like the Milky Way, Sombrero is a spiral galaxy. However, we see Sombrero edge on from our vantage point from Earth rather than the face-down perspective that is more familiar. A Grid Observatory's view of the same field of view of the Sombrero reveals different aspects of the galaxy. The X-ray image from the Chandra X-ray Observatory shows hot gas in the galaxy that appears as a diffuse glow that extends over 60,000 light-years from the Sombrero's center. Also, Chandra detects many point-like sources of X-ray emission that are mostly stars within the Sombrero, but some are quasars in the distant background. The rim of dust that blocks the starlight in the Hubble image glows brightly in the Spitzer Space Telescope's infrared image. Also, the central bulge of stars strongly emits infrared emission detected by Spitzer. आता सोमरेरो गॅलेक्सीच्यान आमी आनी फुडें वचुया, पण आता खूप पयस आमचो प्रवास जाला, तुमकां पुरो जाला आसतलें. थोडो वेळ एक रेस्ट घेयात, थोडो विसाव घेयात आणि एक ब्रेक घेऊन आमी रोखडेच परत मेळुया आणि फुडचो प्रवास सुरू करूया.